आज सुरेख हांव कसं सांगचे म्हळ्यार श्रीमद गौरांग महाप्रभून चेतो दर्पण मार्जनम म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां आमी सकाळांनी ओटू मेळ्ळो ते मार्जन कोरपाक कसलें मार्जन चित्ताचे आमगेले मनाचे मार्जन करचे खातीर आमी सकाळी ओटू मेळ्ळ्यांची तशें जावन म्हगेल प्युरिफिकेशनाक आनी तुमगे सकाळी शुद्ध जावचे खातीर आमगेले हृदय शुद्ध जावचे खातीर आमी ओटू मेळ्ळो ह्या सत्संग कोरया. आता येदोळ ताई आमी ईशोपनिषदाचे 14 मंत्र ताई पळयले. आता 15 मंत्राचे वर्णन वैभव आमी पळया. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये. या 15चे मंत्र ताजे आमी वर्ड टू वर्ड मिनींग पळोवंक जाल्यार हिरण्मयेन पात्रेण म्हळ्यार हिरण्मय म्हळ्यार भांगराचे आवरण आस कसल्याक सत्यस्यापि हितं मुखं ते परमसत्याले मुखारविंदाक त्या देखून फर्स्ट लायनार कसं मेळटा आमकां अर्थ जात म्हळ्यार ते परमसत्याले मुखमंडल भांगराचे कांतीवरी आशिल्ले एक ज्योती आवरण जावन आस. तुमकां मनावाच्या एक फर्स्ट लायनान ते सांगला. दोन्ही लायन तत्वम म्हळ्यार तू ते आवरण पूषण म्हळ्यार पालन करतलो. कोण पालन करतलो? भौतिक जगत्यानी आध्यात्मिक जगत्य कोण पालन करतकी ताका आमी तांतू या मंत्रांतू पूषण म्हणून आपयला. अपावृणो म्हळ्यार ते कवरिंग ते येदोळ आमी ते हिरण्मयेन पात्रेण ते भांगराच कवरिंग अपावृणो म्हळ्यार ते आवरण तू काडी अनकवर करी. सत्य धर्माय दृष्टये कोण सांगतास हे सत्यारी आणि धर्मारी चलची तसलो एक भक्तू ते परमसत्या लागी तो प्रार्थना करतास. कशी अनुवादो श्रील प्रभुपाद की जय. ह्या मंत्रांतू एक भक्त प्रार्थना करता. हे परमेश्वरा भगवंता तुगेल मुखारविंद भांगरावरी प्रकाशमय जावन आशिल्ले एक कांती एक तेज ते धांकून आसता गेल परमसत्याले तोंड ते धांकून आस ते आवरण काडी हांव तुगेलो शुद्ध भक्त जावन आस. ते तुगेले अति सुंदर जावन आशिल्ले तोंड म्हाका ते आवरण अनकवर करी आनी म्हाका तुगेले ते दर्शन दिवच्याक दर्शन म्हाका तुगेले दर्शन करू साध्य जावो म्हणून एक भक्त प्रार्थना करतास. सकड ईशोपनिषदाची सकड मंत्र इम्पॉर्टंट आची जाल्यार ह्या 15 मंत्र इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इता म्हळ्यार इतली ताई एका दक्कून 14 मंत्र ताई इतली ताई त्या परमसत्याक एक तोंड आस ताका एक स्वरूप आस म्हणून येदोळू ते सांगनी आशिल्ले मंत्रांतू. आता ह्या 15 मंत्रांतू एक परमसत्या तोंड आस ते तोंड एक आवरणान दांकून आस म्हणून आमकां कळ्ळें. तशी ते भांगरा ज्योती ताका ब्रह्मज्योती म्हणून सांगताची. ब्रह्मज्योती म्हणून ताका आपयताची. ह्या मंत्राच्या परपटांतू श्रील प्रभुपादांनी सांगता एक भगवद्गीतेचे एक श्लोक कोट करून सांगताची 14 अध्यायाच्या 27 श्लोकांतू ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य ऐकांतिकस्य च. परमात्मा सांगता त्या निराकार ब्रह्मज्योती आस त्या ब्रह्मज्योतीक आश्रयताण हांव जावन आस म्हळ्यार ब्रह्मज्योती श्रेष्ठ न्ही ब्रह्मज्योती पशी श्रेष्ठ हांवाची ताका हांवें आश्रय दिला म्हणून भगवंतू ह्या श्लोकांत सांगता. आता मुखार पळोवंक जाल्यार सूर्य सकाळांक गोता सूर्य एक ग्रहाचे अधिपती ताका तागेलें नांव विवस्वान म्हणून सांगून ते आमकां भगवद्गीतेच्या 4 अध्यायांतू आयला. तशी ह्या भौतिक आकाशाचे म्हळ्यार मेटेरियल्स काय म्हळ्यार आमकां दोळ्या दिसत आसले आकाशू त्या आकाशांतू आशिल्ले प्रति एक ग्रहाक एक अधिपती आस. ते अशी लक्षकटल्यान ब्रह्मांड आसाची. त्या ब्रह्मांडांतूय मिलियन्स ऑफ प्लॅनेट्स आसाची.
तशें असताना ब्रह्मसंहितेन सांगल्यावरी यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटी म्हणून सांगला. ते भौतिक आकाशावरीची भौतिक आकाशांत कशी मिलियन्स ऑफ प्लॅनेट्स आसा की तशीच भौतिक आकाश म्हळ्यार आमकां दोळे दिसता तशें आकाशू तशी भौतिक आकाशावरीची स्पिरिच्युअल प्लॅनेट म्हळ्यार सॉरी स्पिरिच्युअल स्काय आध्यात्मिक आकाश आसा तांतूय अनलिमिटेड वैकुंठ ग्रह आसाची तशी प्रति एक वैकुंठाकय आमगेलो परमपरशु अधिपती जावन आसा. त्या एक कृष्ण लोक गोलोक सोडून बाकी पूरा हाका लोकाक नारायण तागेले प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव संकर्षण तशी विंगड विंगड नावारी तो अधिपती जावन त्या वैकुंठ ग्रहाक आसा. अंतु ब्रह्मसंहितेन सांगल्यावरी अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम म्हणून ताका अनंत रूप आसा अनंत नाम आसा तशी तो विंगड विंगड नावारी विंगड विंगड रूपारी एक एक वैकुंठांतू एक एक नमुन्यारी अधिपती जावन बेसला. त्या आध्यात्मिक आकाशारी असुची लोक ब्रह्मज्योती म्हणले ते पूरा लोकी ब्रह्मज्योती म्हणले त्या तेजा निमित्ती पूरा आवरण असतात ते ब्रह्मज्योतीचे ते अंतु म्हणल्यावरी हिरणमयेन पात्रेन भांगराचे कलराचे वर्णाचे ते ज्योती ताका कवर जावन आसा. त्या ब्रह्मज्योतीक वेदांत भाशेरी ब्रह्मन म्हणटाची. ब्रह्मन ते आमकां श्रीमद भागवतमांतू मेळटा. ब्रह्मन परमात्मन आणि भगवान ह्या तिनी परम सत्याला विंगड विंगड रूपय म्हणटाची ताका विंगड विंगड नावय म्हणटाची. ते तत्व गोत्तशिलान तशी म्हणचे म्हणून एका स्कंदाचे दोन्ही अध्यायाच्या 11 श्लोकांतू वदन्ति तत्तत्वविदः तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते म्हणला तशी म्हळ्यारी त्या परात्पर सत्य कसं असं त्या निराकार ब्रह्म जावन आसा आणि परमात्म आणि भगवान म्हणून 3 नमुन्यार ताका आपयताची तांतू वेदांत म्हणून त्या श्रीमद भागवतमांतूय सांगला. आता ब्रह्मन एक प्राथमिक स्टेज ताची वैल स्टेज परमात्मा स्टेज आणि ताची अल्टिमेट लास्ट स्टेज भगवान. तांतू भगवद्गीतेचे 7th अध्यायाचे 7th श्लोकांतू 7 अध्यायाच्या 7 श्लोकांतू भगवंत सांगता मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणाइव. भगवंत तोच सांगता असं आवाची त्या ब्रह्मज्योतीला म्हळ्यार ब्रह्मज्योती भगवंता अल्पशी ब्रह्मज्योती श्रेष्ठ नाही तो ब्रह्मज्योती भगवंताला अंडर येता म्हणून सांगता. तशी ते प्रभुपाद सांगताची अंतू 2 अध्यायाचे 42 श्लोकांत सांगताची अथवा बहुनैतेन किम्नातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत. विभूती योगांत भगवंत सांगता मेगेल एक अंशान ह्या जगत्यांतो फुल्ल व्याप्त जावन आसा म्हणून त्यावेळी सांगता. हे अंशाक ते व्याप्त जावन आशिल्ले विंगड विंगड एक एक आमगेलांत तुमगेलांत सकट विंगड विंगड एक देव व्याप्त जावन आसा. त्या व्याप्त जावन आशिल्ले त्या अंशाक परमात्मा म्हणून सांगताचे. हे परमात्मा जावन सगळे ब्रह्मांडांतू तो व्याप्त जावन आसा. अशी आमकां आतां ब्रह्मन म्हळ्यार कसं म्हणून कळलें आणि परमात्मन म्हणून कसं म्हणून कळलें. आता हे श्लोकांतू पूषण म्हणून सांगला म्हळ्यार तो विष्णू जावन समग्र भौतिक जगत्याचे आणि आध्यात्मिक जगत्याचे पोषण करता. वेदांत सूत्रांतू आनंदमयो अभ्यासात म्हणून सांगला म्हळ्यार आनंद लीलामय विग्रहाय तो परात्पर सत्यो तो कशी म्हळ्यार ताका आनंदाचो विग्रह तो सच्चिदानंद स्वरूप म्हणटा पळय तशी तो आनंदाचो विग्रह तो कृष्ण तागेले आध्यात्मिक एसोसिएट्स आरोटू ताका आनंद जावका म्हणून सांगून कशी म्हळ्यार शांत दास्य वात्सल्य आणि शांत दास सख्य वात्सल्य आणि माधुर्य अशी 5 नमुनेरी तो तागेले आनंदा करता खुश जावची खातीर तो तागेले भक्ता लोटू कशे संबंध दवरून घेता. संबंध कशे दवरून घेत म्हळ्यार शांत म्हळ्यार योगी जन ताके लागीं शांत भावारी रिलेशन दवरून घेताची योगी जन शांत भावारी. नेक्स्ट दास्य
कोण म्हणाले हनुमंतान म्हणाले दासोहम कौसलेंद्रस्य म्हणून दास्य भावारी ताका तागेला रिलेशन संबंध दवरून घेताची तशीची सख्य सख्य जावन आमी पळयता अर्जुनान तागेल्यारी सख्य भाव दवरून घेता देवान तो तू मिगेल सख म्हणून भगवद्गीतेन मस्त कडेन सांगिल्ले आसा तशी वात्सल्य भाव यशोदान दवरून घेतिले तशीची आणि माधुर्य म्हळ्यार सगळ्यांक एक गोत आसा वृंदावनांत गोपी जन तांणी सगळे तागेला माधुर्य भाव दवरून घेवन तागेलागी प्रेम दाखयता तागेलागी तशी अशी भगवंताक तांणी प्रत्यक्ष रुपारी पळोवन तागेलागी तागेलागी त्याची संबंध दवरून घेवचे पळय ताकाची बिंगड नमुन्यार खंयच्याय नमुन्यार आमी संबंध दवरून घेवता ताका आमी भगवान साक्षात्कार म्हणटाची हे मायावाद फॉलो करतल्यांक ब्रह्मज्योती तेकडे कसं आस म्हणून वतना कृष्ण लोक आणि वैकुंठ लोक ब्रह्मज्योतीचे मस्त मिरवून मस्त दूर डिस्टन्सारी आस तशी हे ज्ञानी लोक म्हळ्यार अशी मायावाद फॉलो करतले आणि असुरांनी मात्र या ब्रह्मज्योती प्राप्त करून घेवचे ते ब्रह्मज्योती प्राप्त करून घेवका म्हणून सांगून या कोण मायावाद फॉलो करतले तांणी मस्त तपस्वी करताची तांकां अशी मेळना ब्रह्मज्योती कठीण तपस्वी करून तांणी ब्रह्मज्योती प्राप्त करून घेताची तशीची आणि असुर लोकय तांणी बरी देवा लागी द्वेष करूनची ते ब्रह्मज्योती प्राप्त करून घेताची तशी जावन प्रबोधानंद सरस्वती पाद सांगताची भक्तांक हे ब्रह्मज्योती म्हळ्यार नरकावरीची म्हणून कशी सांगतात आनी कैवल्यम नरकायते म्हळ्यार ह्या ब्रह्मज्योती खंयचेय भक्तू ते प्राप्त करून घेवका म्हणून तो कसनय नमुन्याचे एफर्ट घालना तो ताका ब्रह्मज्योती नाका एक वैष्णवाक ब्रह्मज्योती म्हळ्यार नरकावरीची म्हणून सांगताची पतंजली योग फॉलो करतले तांणी परमात्मा साक्षात्कार परमात्मा स्टेज प्राप्त करून घेताची आता एक सान एग्जाम्पल ब्रह्मन परमात्मन आणि भगवान साक्षात्कार एक सांगता हांव एक त्याग जण हळ्ळीचे सिटी येताची काळोख जावन आसता तांणी एक रेल्वे स्टेशनार वताची तांकां येदोळ तांणी ट्रेन पळोवन आसना तांणी तशें तांणी त्याग जणय वताची तेन्ना दूर दाखोवन ट्रेन येतना ट्रेनाची लाईट आसा तो एकलो फर्स्टाचो ते लाईट मात्र पळयता ट्रेन येतना तागे नेक्स्ट तागे लागी तो गाईड राबून आशिल्लो त्या गाईडा लागी तो निमगिता ते कसं न्हय म्हूण निमगिता तेन्ना तो गाईड सांगता ते ट्रेन म्हणटा तो फर्स्टाचो तो लेखता त्या लाईटाची ट्रेन म्हणून ताका म्हणारी ते ब्रह्मन त्या लाईटाची ट्रेन म्हणून लेखता ब्रह्मन साक्षात्कार ते तशीची नेक्स्ट अनेक हळ्ळेचो तो कसं करता म्हणारी त्या ट्रेन येवची तो तयार राबता आणि तांतू ताका कळटा लाईट आसा आणि मस्त भोगी आसाची तांतू आणि त्या भोगीन तू मस्त पॅसेंजर्स आसाची म्हणून तशी तो आणि ते पळोवन तो वता ट्रेन राबली कुळ्ळे तो वता तो लेखता ट्रेन म्हळ्यार एक लाईट आणि ताका मस्त भोगी आणि तांतू पॅसेंजर्स म्हणून तशी तो शिदा वता म्हळ्यार ते परमात्मा साक्षात्कार तांतू भोगी आसाची मस्त ब्रह्मांड आसा तशी मस्त इंडिव्हिज्युअल पर्सनॅलिटी आसाची म्हणून तशी लेखून तो वता थर्ड लास्ट वन तो पुरा ट्रेन राबता राबता मागीर ते ट्रेनाचे इंजिन ड्रायव्हरान देवन येवची पळयता मागीर पॅसेंजर्सान देवन येवची पळयता ताका ते कळटा म्हळ्यार तो ते एक ट्रेनाक एक इंजिन ड्रायव्हर जावपा तशी तो लेखता त्यांची फुल ट्रेन म्हणून कळटा तशी एक भक्ताक मात्र तो परमसत्य कोण म्हणून आलोचना यथार्थ जावन अर्थ करून घेवचे जाता म्हणून आमी अशी अर्थ करून घेवत आता नेक्स्ट कसं म्हळ्यार ते भक्तान सांगल्या वरी सॉरी श्रीमद भागवतमांत सांगल्या वरी भक्ताक कृष्णस्तु भगवान स्वयं ताक ब्रह्मज्योतीने परमात्मुने नेक्स्ट भगवानोची कृष्णस्तु भगवान स्वयं ताका कळटा एक भक्ताक मात्र ते कळू साध्य म्हणून आमकां श्रीमद भागवतमांतू पळोवच्याक मेळटा तशी आता ईशोपनिषद म्हणून सकडी उपनिषदाक श्रुती म्हणटाची
श्रुती कॅटेगरी येते तशीची श्रीमद भागवतम आणि पुरा स्मृती कॅटेगरी वर्गांत येतात. वेदांतांत तशी दोन भाग आसा. श्रीमद भगवद्गीता श्रुती कॅटेगरींत येता अंतू येता म्हळ्यार स्मृती कॅटेगरींत दोनींतू येता. ते कशें म्हळ्यार श्रुती कॅटेगरी श्रुती म्हळ्यार एक आवसू एक चेरडाक स्ट्रिक्ट जावन सांगता तू पळय वायट काम करू नज तू चोरू नज तशी एक आदेश दिता. तशी ती श्रुती उपनिषद श्रुती रुपार आशिल्ले एक आदेश मात दिता जाल्यार स्मृती रुपार आशिल्ल्या श्रीमद भागवत म्हणटनी तशी ते एक चेरडाक हांव सांगतना चेरडाली काणे सान भयणी ज्यो आसल्यार होड भयणी ज्यो आसल्यार ते चेरडाक काणे रुपारी एग्जाम्पल दिवन ताका चंदकोन सांगून दिता पळय ते अशी करचें ते अशी करचें म्हणून पुरो सांगून दिता. तशीची श्रुतीन तो आशिल्ले वाक्य आमकां श्रीमद भागवतमांतू वेदव्यास देवान आमकां चंदकोनूच एग्जाम्पल रुपारी श्रीमद भगवद्गीतांतू पुरा चंदकोन आमकां ओपन कोन ते परमसत्याल विषय तशें ओपन कोन दिला. तशेंच आमी ते पूषण त्या विषय मुखार सुया. ते भगवद्गीतेंत आणि भागवतांतू श्रीमद भागवतमांतू कसं सांगला म्हणून पळयात आमी. आता आमगेले पूषण जाल्यार तांते नेक्स्ट आमकां ते एक परमसत्याले तोंड पळोवपाक. आमगेले गोल कसं ने आमगेल गोल कृष्ण ह्या मंत्रांतू सांगला आमगेल गोल ब्रह्मज्योतीचे तेकड आशिल्लो परमसत्याले दर्शन करचें म्हणून. आमकां ह्या भगवद्गीतेचे 9व्या अध्यायाचे 18 श्लोकांतू 9:18 तांतू श्लोकांत भगवंत सांगता गतिर्भर्ता प्रभू साक्षी निवासम शरणम सुरत सकडाले सुरत जावन आशिल्लो हांवांची ते अल्टिमेट गोल म्हणून भगवंत सांगता. सुरत हांव तुगेलो मित्र जाल्यार हांव तुगेलो गोल जेवचे साध्य आसा म्हणून. मायावाद फॉलो करतल्यांक ब्रह्मज्योतीची अल्टिमेट ताजी तकडे कसं ना म्हणटाची जाल्यार ह्या 15 मंत्रांतू आमकां कळटा अल्टिमेट गोल एक पर्सनॅलिटी तांतू ते सचिदानंद स्वरूप जावन आशिल्लो तो भगवंतू म्हूण आमकां ते हे मंत्र आमकां सांगून दिता. आनी तो ऋषी प्रार्थना करता म्हळ्यार ते रिवील युअर फॉर्म म्हाका तुगेले मुखारवीन पळोवका खंयची ज्योतीन ते कवर जाला की त्या आवरण काणू म्हाका दर्शन दी. आनी हे मंत्र सांगता ते एब्सोल्यूट ट्रुथ येदोळटाय परमसत्य म्हळ्यार ते एब्सोल्यूट ट्रुथची तो देवोत्तम परम पुरुषू. कोण ते देवोत्तम परम पुरुषू म्हण आता आमी पळया. ते पळोवच म्हळ्यार हे भगवद्गीतेंतू भागवतांतू कशी देवान सांगला ते आमकां म्हण आमी पळया. भगवंतू भगवद्गीतेचे 2 अध्यायाच्या 18 श्लोकांतू सांगता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता. सकल भौतिक आणि आध्यात्मिक जगत्याचे मूल हांवाची म्हणून तो तांतू ओपनली कृष्णा हिमसेल्फ टेल्स आय एम द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ. हांवाची कृष्ण अर्जुनाला सांगता हांवाची तो एब्सोल्यूट ट्रुथ अशी परमसत्य म्हणून तुम्ही सांगचे वेदांत भाशेर सांगचे परमसत्य हांवाची तो म्हणून भगवान सांगता. ते विभूती योग तुम्ही पळयल्यार तांतू देवान सांगू अशें ते हांव हे हांव म्हणून पुरो तो ओपन कोन पुरो क्लियरली सांगता अर्जुनाक. ते अर्जुनय ते तांच्या अध्यायाच्या 12 श्लोकांतू तो कन्फर्म करता परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम. तशी तोची आमगेलो कृष्णोची अल्टिमेट ट्रुथ म्हणून आमकां भगवद्गीता सांगून दिता. आता त्या परमसत्याक इतले ते आमकां परमसत्य म्हळ्यार अल्टिमेट आमगेले गोल परमसत्य आणि तो परमसत्यूचे देवोत्तम परम पुरुष म्हणून आमकां इतले एक थोडे मना कोण घेतले आमी. आता त्या परमसत्याक आमी कशी प्राप्त करून घेवचे म्हळ्यार म्हळ्यार ओपन कर म्हणून सांगला ना. प्राप्त करून घेवका जाल्यार ते आमगेले एफर्टांनी जावका. तशें त्या प्राप्त करून घेवचे तेजे प्रोसेस प्रक्रिये ते कसे न्हय म्हणून पळया. तशी पळोवचें जाल्यार भगवत पुरा कडेन सांगचे एक मनशाक भक्ती सेवे निमित्त मात्र भगवंताक अर्थ करून घेवचे जाता म्हणून. ते आमी भगवद्गीतेंतू भगवद्गीत सांगता आमकां
18 अध्यायाच्या 55 55th श्लोकांतु भक्त्या मामभिजानाति यावान् यच्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् तशी सांगता सर भगवद्गीता भक्ती सेवेन मात्र म्हाका तत्वतः म्हळ्यार यथार्थ जावनो मना कोरनो भक्ती सेव कोरका तशी ताका यथार्थ दोन पटी तांतू सांगला तत्वतः म्हणून तत्वतः तो प्रत्येक तागेले लाग येवका जाल्यार तागेले प्रत्येक श्लोकांतू ते वेदव्यासांनी भगवंतान कसा कंडिशन घाला म्हणून सांगून करेक्ट सांगताची तत्वतः म्हणटा म्हाका एक सान एक इन्सिडेंट ಬಗ್ಗೆ सांगता अंतू रामायण अंतू बालकांडांत येता कसं म्हणारी रावणाला उपद्रव तडसूची जायनाशी भगवंता लागी अन्नी वत्ताची डेमिगॉड्स देवते वत्ताची कशी कोणी कोण आमके एकट्या उपद्रवादकून भायर काढी म्हणून सांगून तेन भगवंत सांगता वही तुमगेल अधिकार वही एक भक्ताला अधिकार वही तागेल कष्ट मिगेला येवन सांगचे प्रार्थना करचे जाल्यार ते हांव कशी करता ते मिगेल वेळ सोडका तुम्ही तेच जावन तुम्ही आता देवते डेमिगॉड्स तुम्ही आता हंग भुंयचेरी वानर जावन येवका जाता हांव भुंयचेरी मानव रूप धारण करून वतना तुम्ही वानर जावन येवका जाता म्हणटा तेन्ना हांनी देवतेज डेमिगॉड्स तोंड पळोवन घेताची तांकां एक नमून जाता म्हळ्यार आमी देवतेज स्वर्गार अशी जन इतली चंद जन आणि सोमरस पिवची जन आम्ही ह्या भुंयचेर वचीवे मानर ते बाल घेवन आमी भोंवचिवे भुंयचेरी म्हणून तांकां एक हें जाता तोंड पळोवन घेताची तांतू कसो जाता म्हळ्यार आतां आमी आमगेले प्रॉब्लेम घेवन देवाला वताची आतां आमकां सोल्युशन निमगिताचे आमी देवा लागीं देव आमकां खंडीत सोल्युशन दिता त्या वेळार ते सॉल्व करता जाल्यार कशी सॉल्व करता त्या देवा वयर सोडका आमी तत्वतः यथार्थ जावन अर्थ कोण घेतील बघतू देव कसं केल्यार मागेल सांगाकची म्हणून लेखून तो यथार्थ जावन अर्थ कोण घेतील बघतू तो ओके म्हणता देवान केलेले अशी मिगे सांगाकची म्हणून जाल्यार यथार्थ जावन तत्वतः अर्थ कोण घेना नातिलो तो लेखता देवान अशी करूनच दिशिल्ले आमकां तशी करूनच दिशिल्ले म्हणून तशी आमी यथार्थ जावन अर्थ कोण घेवपा जाल्यार आमी शास्त्राचे डीप स्टडी केल्यार आमकां ताका यथार्थ जावन अर्थ कोण घेवच्याक साध्य आसा तशी भगवंत सांगता मुखार सोनो भक्त्यात्मनन्या शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ह्या श्लोकांतूय ताणे उपास तत्वेन म्हणा मस्त कंडिशन असतं तत्वेन म्हणा आमी बरीची एक देवा पांय पडू आमी जप कोरका जाल्यार मस्त हगूर घेतल्यार ते जायना आमी अशी आनी केला वरी सकळ नमुन्याचे आमकां शास्त्राचे स्क्रिप्चर्साचे आनी ह्या दिताची तशी ताजे अर्थ कोण घेवन आमी सिरियसली तागेले विशय स्टडी करून भक्ती सेव केल्यार मात्र आमकां तागेले रूप पळोवचे साध्य तशी ह्या 4 अध्यायाचे 3 श्लोकांतूय सांगला भगवंतान भक्तोसी मे सकाचेती रहस्यम हेतदुत्तमम तू मिगेल भक्त जावका जाल्यार तू मिगेल सकू जावका तशें जावन तुगे मिगेल सकू जाल्यार हांव तुका मिगेले रहस्य जावन आशिल्ले विशय पुरा ओपन कोण सांगता तुका तशी जावन हांव सांगता असं म्हणून सांगता आता ज्ञान योग असं सांख्य योग असं अष्टांग योग असं कर्मयोग असं भक्ती योग असं अशी भगवद्गीतेंत मस्त नमुन्यात योग सांगला जाल्यार आमकां एक भक्ती योगांतू आमी प्रॅक्टिस केल्यार अभ्यास केल्यार भगवंताक भगवंत क्षिप्रम बग्गी मेळटा म्हणून त्यावेळी भगवंतान सांगला आता आमी इतले आमकां भगवंत म्हळ्यार देवतम परमपुरुष म्हणून कोण म्हणून कळ्ळें ताका पावका जाल्यार भक्ती योगारी म्हळ्यार साधना पद्दत भक्ती योग म्हणून कळ्ळें आनी ते भक्ती योग ते कशी कार्यरूपार करचे आमकां साधना पदार वचुका जाल्यार आमकां एक कार्यरूप करता जाल्यार ताका हें जावका ते कार्यरूपार कशी हाडचे म्हूण त्यावेळी भगवद्गीतेंत भगवंतान सांगिल्लें आसा 9व्या अध्यायाच्या 34ने श्लोक 34th मन्मना भवमद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्तेवम आत्मानं मत्परायणः तशें सांगला तुगेल मनांतूंची म्हाका स्मरण करी मिगेल भक्त तुज्या
म्हाका पूज करी म्हाका प्रणाम करी तशी जाल्यार मात्र तुका हांव मेळटा हें सांगतना म्हाका शिक्षा गुरू जावन आशिल्ले गोविंद मामा लोटगास येता कित्याक म्हळ्यार तांकां आतां आमकां आमगेले देवाल करची म्हळ्यार आमकां बरीच एक नियम 16 राउंड केले बेसलींची एक 2 अध्यायो भगवद्गीते वाचले एक 4 अध्यायो भागवतम मधले तितली करून आमी बेसलींची जाल्यार म्हगे शिक्षा गुरू तांगेले ते नियम तांगेले जिवनाचे तांणी स्वभाव कोण घेतिले तांगेले ईच अँड एव्हरी तांणी ताजेरी तांणी लायफ लीड केलेले तशें जावन भगवंतो 9th श्लोकांचो 9th अध्याय 13th श्लोकांचो महात्मानस्तु मां पार्थ तसल महात्मा जावन असल्यार मात्र हांव महात्मा जावन आशिल्ले भक्ताक मात्र हांव परम पुरुष म्हणून सांगून ताका एकल्याक मात्र गोत आसता म्हणून भगवंत सांगता आतां ताका हांव एक रामायणांतलो एक सान एक क्लिप सांगता एक सान एक इन्सिडेंट रामू सीता लक्ष्मण त्याग जणे वनवासा वताची त्या वनवासा वच्ची वेळार तांकां सगळे गांवतूच जना भारी बेजार जाता तांणी वगी वगी सांगता टाइम वतास तांणी तांगे लोटू भगवंता लोटू वताची हांव येता तुमी सकडे येताची म्हूण सांगून सकडे भगवंता लोटू वताची राती जाता सकडे न्हिदताची प्रातः कालारे ब्रह्म मुहूर्तारे लक्ष्मण आणि श्रीरामचंद्र उठायताची आणि सुमंताला सांगताची वग्गे काम त्या सायडा होऊन सोडी चिके मुखार होऊन सोडी आम्ही मुखार शिताची म्हणून सांगताची तेन्ना सुके मुखार वतना लक्ष्मण श्रीरामचंद्रा लागी निमगिता तो गुरुतत्व नवे तो निमगिता पाप तांणी तुगेल कतीर जावन इतली ताय तुगेल लोट्टू म्हाक्षी आयल्यान तांणी तुवें तशी तांकां सोण वच्ची सम न्हय नवे म्हणटा तेन्ना भगवंत सांगता म्हाका निद्दोची जन म्हळ्यार नज्ज म्हणून निद्दोची जन म्हळ्यार तमोगुण आशिल्ल्यांक निद्दोची म्हळ्यार भारी आसता म्हळ्यार तांणी चूक करनी ते हेजे जाल्यार तत्वतः आमी पळोवच्या गेल्यार ते तमोगुणी आशिल्ले भक्त म्हाका तितली नज्ज तांकां हांव सुलभेरी सुलभेर म्हगे लाग घेवचे जायना म्हणून तमोगुणी म्हळ्यार आमी ते तशी हांव सांगू गेलेली गोविंद मामा विशयी आमी पुरा काय एक नियम कोण घेतल्यार होडना ते नियम आशिल्ले आमी मुखारसून वतना आमगे लायफाचे अभ्यास हें जावका ते स्वभाव जावका ते स्वभाव जाल्यार मात्र आमकां तो देवतम पुरुष म्हणून हेचे आमकां फील जाता अनुभूती जाता तशी 9th अध्यायाचे 13 श्लोका पळयले आमी आता 14th श्लोकांतय देव सांगता सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तेश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते हांतोय भगवंतो 2-3 कंडिशन घालता सततम कीर्तयन्तो मां म्हूण सांगनी सततम म्हूण सांगला दृढव्रता म्हूण सांगला नित्ययुक्ता म्हूण सांगला तीन नमुना सांगला सततम दृढव्रता नित्ययुक्ता तशी सततम केन्नाय जावका तागेलें उपासन कोरका तशी सांगला अपास 18th अध्यायाच्या 65 श्लोकांतो अपास देव एक पटी सांगला ताणें 9वा अध्यायांतो अपास 18 श्लोकांत अपास सांगतास मन्मना भवमद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कृता जर तुम कळ्ळें मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी मे एक चरडा सांगल्यावरी सांगता भगवंतो म्हळ्यार तू तशी केल्यार तू म्हाका मस्त प्रीती जाता तू तशी करी पूण तो एक हांव सुचरडा सांगता तू बुदोवन जाल्यार म्हाका मस्त मोग जाता तुगेले वैरी म्हणून तशी हांव सांगल्या वरी भगवंत आमकां सांगता आसा म्हळ्यार हें आतां हांव कशी प्रोसेस आमी करचें म्हणून हांव सांगता आसा कशी करचें 11th अध्यायाचे 55 श्लोकांतय सांगला मत्कर्म मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु त्यामुळे तागेले कंडिशन आसा निर्वैर सर्वभूतेषु आमी या करूंक घेवचे जायना सकडा लागी मित्र भावार आसून मागीर तागेले परिशुद्ध भक्ती सेव केल्यार मात्र तो आमकां लागी कोण घेता म्हणून त्यामुळे भगवंतान आमी डीप जावन भगवद्गीता अर्थ कोण घेतल्यार आमकां पुरा हें पुरा ओपन जाता तशी भगवंत सांगतारी त्या देखून श्रीला प्रभुपादा तांणी सांगताची कसं म्हळ्यार ब्रह्मसंहितेन सांगल्यावरी प्रेमांजनचुरित भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति
यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. तांतो प्रभुपादान कोट केलेलं असतं. कश म्हणारी भगवंताले प्रेमाचे भगवंताक आमी प्रेम कोरका त्या प्रेमाचे अंजन म्हळ्यार काज्जळ आमी आमगेले दोळ्याक घालका. ते प्रेमाचे काज्जळ आमगे दोळ्याक घालून त्या दोळ्यान आमी प्रेमाची ते हृदयान ताक बेसून तागे दर्शन करू साध्य म्हूण सांगून भगवंत सांगता. ते दोळू त्या दोळ्यानच आमी तागेले दर्शन कोरका म्हूण सांगताची. तशी जाल्यार मात्र तागेले दर्शन करूंक आमकां साध्य आसा. आता आमकां आमगेले अनकवरकरी म्हळ्यार भूषण अपावरणू ते अनकवरकर म्हळ्याचे येता सावा ताका आमी कसं कोरका म्हळ्यार आमी सकाळांनी सांगल्या वरी चॅन्टिंग कोरका, भगवद्गीते पारायण डीप जावन अर्थ कोण घेवका, श्रीमद भागवतम वाचुका. तितली केल्यार पावना. आमी घरकड बेसून आमी त्या करताची आमकां पुरो म्हूण आमी लेखल्यार पावना. अशी कोण करतले आसता की तांगेलो आमी एसोसिएशन दवरून घेवका. तशें जाल्यार मात्र आमगेले अल्टिमेट परफेक्शन ऑफ स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड ते परफेक्शन आमकां मेळोवस्कर साध्य आसा. आता इतली ताई हांवें सान नमुन्यार तुमकां सांगिल्लें आसा. आता ह्यांची विशय ते द्वापर युगात जाले म्हणजे द्वापर युगांतू ताणें ते भगवद्गीत सांगिल्ले त्यांची विशय आमकां कलियुगांतू दास साहित्यांतू पुरंदरदासान कसं मेळलें म्हूण एक 2 निमिषार हांव सांगता. ಆನೆಯು ಕರೆದರೆ ಆದಿಮೂಲ ಬಂದಂತೆ ಹಸ್ತಿನ ಅಪ್ಪೈತನ तू आदिमूल म्हूण आपयताणे हस्तीन तेतना आदिमूल जावन आयलो तू. अजामिळनु करेदरे नारायणनु ಬಂದಂತೆ अजामिळान तुका नारायण म्हूण आपयतना तू नारायण जावन आयलो. तशीची अडवियली ಧ್ರುವರಾಯ ಕರೆದರೆ वासुदेव ಬಂದಂತೆ रानान तू ಧ್ರುವಾನ್ आपयतना तू वासुदेव जावन आयलो. तशी सभेಯಲ್ಲಿ द्रौपदी करेदरे श्रीकृष्ण ಬಂದಂತೆ सभेन तू द्रौपदीन आपयतना कृष्ण म्हूण आपयतना कृष्ण जावन आयलो. तशी ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ ನಾನು ಕರೆದರೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ ನಾನು ಕರೆದರೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು भूषण म्हूण सांगला. ते कोण जगत्याचे सॉरी आध्यात्मिक जगत्याचे भौतिक जगत्याचे कोण पालन करतलो तो भूषण. तोच भूषण आमकां साधारण जीव जावन आशिल्ले पुरंदरदास सांगताची साधारण जीव जावन आशिल्ले आमकां तूची पालन कोरका. ನಿನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸ ನಾನು ಕರೆದರೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ म्हूण सांगला. म्हाका पालन कोरका तुवेंची. आमी इंडिव्हिज्युअल जावन तो आमकां खंडीत पालन करता म्हणून लागून आमी आपयल्यार तो खंडीत पालन करता. ताकाची ते पालन कोरका जाल्यार आमी कसं कोरका पालन कोरका जाल्यार आमी त्यावेळी पुरंदरदासान कलियुगाक धर्मात गीत ते कोरका म्हणून सांगिल्लें आसा. दासन ಮಾಡಿಕೋಯನ್ನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ दासन ಮಾಡಿಕೋಯನ್ನ म्हणटा. पण एक भक्त जावन म्हणटा म्हाका एक दास कोण घ्या तू म्हूण सांगून. ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ಕವಚವೆನ್ನ ಹರಣಕ್ಕೆ ತೊಡಿಸೋ. मिगेले अशी दुर्बुद्धी पुरा तुवें काडका. म्हाका मिगेले हाजेन साध्य जायना म्हूण हांव लेखता. मिगेले अशी दुर्बुद्धी तुवें काडका. तुगेले दुर्बुद्धी काणू तुगेले निन्न करुणा कवच तुगेले करुणा कवच म्हाका दी. कवच म्हळ्यार म्हाका कवच कर ते तुगेले करुणा म्हणटा. आनी ಚರಣ ಸೇವೆಯನಗೆ ಕೊಡಿಸೋ ಅಭಯ ಕರ ಪುಷ್ಪವೆನ್ನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿಸೋ. चरण सेवे एनगे कोडिसो. तुगेल चरणा सेव करची तशी म्हाका भाग्य दी. आनी तुगेल अभय कर पुष्प तुगेले हात मिगेल केदनाय शिरदल्ली मुडिसो. मिगेले मत्यार केदनाय आसो. दासन ಮಾಡಿಕೋಯನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ. दृढ भक्ती निन्नल्ली बेडी. त्यांची भगवद्गीतेन सांगल्या माझी दृढ व्रता म्हळ्यावरी
ದೃಢ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಾ ನಡಿಗೆರಗುವೇನಯ್ಯ ಅನದೀನ ಪಾಡಿ हाव तुगेला पायाक पडतस पाया तुगेला पादारविंद मका गती ಅನುದೀನ ಪಾಡಿ ಕಡೆಗಣ್ಣ ಲೇಕೆನ್ನ ನೋಡಿ ಬಿಡುವೆ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಧ್यानव मनशुची ಮಾಡಿ अशी और दोळान पडोन म्हाका सोडक देवा तू म्हाका तशी सोडनाका केदनाय कोडू निन्न ध्यानव मनशुची ಮಾಡಿ म्हळ्यार मिगेल मन क्लीन कोर न्हू तुगे ध्यान करची तशी कर देवा म्हूण एक भक्तो कळकळीಯಿಂದ म्हणटा पळय तशी तो मागतास आणि नेक्स्ट तांतू पुरंदर सांगताची ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಕಾವ ಬಿರುದು ಎನ್ನ ಮರೆಯದೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಪೊರೆದು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ಕಾವ बिरुदू तू बिरुदू घेतला तू तुगेला शरण येयल्यांक तू कळताय सोड घालना म्हूण सांगून तशी म्हाका एक तुगेले एक रक्षण दी देवा ದುರಿತಗಳೆಲ್ಲವ ತರಿದು ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎನ್ನನ್ನು ಪೊರೆದು मिगेला आशिल्ले दुरीत पूरा काणू म्हाका परेदू कपास त्यांची म्हणटा पुरंदरदास म्हाका पालन करी म्हाका पोषण करी म्हाका म्हाका एक दास जावन तुगेले स्वीकार करी म्हणून तशी दासन ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ स्वामी सासीर नामद ವೆಂಕಟರಮಣ दासन ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ आता मी श्लोकाचे लास्ट लाईन आमचं लास्ट वर्ड आणते तसाची कसं म्हणाली टाइम झालाय सत्य धर्माय द्रष्टये या सत्य धर्माय द्रष्टये सगळे एक क्लास काढेत जलारी आता एक दोन्ही लाईन आम सांगता सत्यारी धर्मारे असत तसला एक भक्तू या निमगीत असं म्हणून मंत्र सांगता असं ते सत्य धर्माय द्रष्टये म्हणारी आता आमकी देवानाची वर्णाश्रम धर्म सांगला तशी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास तशी आम्ही सगळे आता गृहस्थ धर्मार असूचेची साधारण तशी सत्य धर्माय द्रष्टये त्या धर्म सोडून आम्ही धर्मार असल्यार मात्र आम्ही तागे लागी या कोरेत अपील कोरेत हांव अशी पळय धर्मार आशिल्लो म्हूण सांगता गृहस्थ धर्मारी आम्ही कशी असल्यारी कशी करता की आणतो स्क्रिप्चर्स आणतो शास्त्रांतो कशी सांगला की आता ग्रहस्थांतू धर्मार असताना आमकां मस्त कष्ट मस्त नष्ट कशी की पुरा आसता आमगे ग्रहस्थ सगळाले ग्रहस्थांतू सगळे एक ने एक कष्ट नष्ट आसताची तशें आसतना ते आमकां एक बदल जावन एक रियल भक्त उत्तम भक्त जावन आशिल्लो तो ग्रहस्थ धर्मा विशीं सांगता सर उत्तम भक्त जावन आशिल्लो तो लेख कसं म्हळ्यार ह्या आमगेले प्युरिफिकेशना खातीर देव दिता आसा तशी त्या एक आमगे शरणागती भाव आसता आमगे प्युरिफिकेशना खातीर ह्या जाता असं म्हूण तशी लेख कोण तेगेले सेव केल्ले म्हूण जाल्यार ते आमकां सत्य धर्माय द्रष्टये हे लायन आमकां हें जाता अपील हें कोण घेवत आमी आमकां सांगून घेवत सत्य धर्माय द्रष्टये तसो भक्त असल्यार मात्र तूं देवा लागीं तुका मागीर दर्शन दी म्हूण सांगून मागूं येता म्हूण हे मंत्र सांगता आसा तशी म्हाका तशी हांव कसं की एक सान एक सांगिल्लें सर तुम्ही पयर बालो पळयला बरी चेडवान कसं की सांगता भारी खूश जाली तशी एक हांव फर्स्ट टाइम जावन आमकां सांगता आसा तुमकां मस्त चूक आसा मस्त हें आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांनी ते स्वीकार करता आनी कसं म्हळ्यार आमचो कसं न्ही चांग आसल्यार हे म्हगेले शिक्षा गुरू जावन आशिल्ले गोविंद मामाले आणि म्हगेले दिक्षा गुरू जावन आशिल्ले महाराजा तांकां अर्पण करता हांव कसले सांगतास म्हळ्यार हे म्हगे शिक्षा गुरून म्हाका प्रति एक हाता दवरून पुरा एक एक शब्द न्ही एक एक अक्षर म्हाका सांगून दिलेले आसा ते तांगेले पायाक हांव तांकां समर्पण करता आसता म्हगेले अस्तित्वाची तांगेले तशें जावन हांवें कसं आसल्यार तुमकांय तुम सकट वैष्णवांकय अर्पण करून कसं चूक असल्यार माफ कोरका म्हूण सांगून हाका म्हगेले एक सान एक विराम दिता आसा हरे कृष्ण